एक आवय आपल्या तोन्नाट्या पुताक वायट व्यसनांतलो बरो जाव, मिसांक, रेतीरांक आनी मागण्यांत व्हरून जिवीत बदलूंक खूब प्रयत्न करता, पूण सगळें निर्फोळ जाता. एक यादनीक बेट करून आपल्या तोन्नाट्या जिवितान वायटाक सांपडलेलो आसतना कशे तरेन दिसपट्टी मिसाक वचून बरें कुमसार करून जिवीत बदललें आनी यादनीक जावंक पावलो हें ताका समजायता आनी ताचें जिवीत बदलूंक मागता. हें यादनिकाचें जिवीत आयकून बरवंसो घेवन तरणाटो जिवीत बदलता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पेद्रूक मासली धरूंक रापण घालूंक सांगता. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन पेद्रू रापण घालता आनी खूब मासली तांकां मेळटा. तेन्ना पेद्रूक तो सोमी म्हूण कळून येता आनी आपल्या सरशिल्लो पयस वच म्हणटा. कित्याक पेद्रू म्हणटा, सायबा, हांव एक पातकी मनीस. जेजू आमकां कोणाक सांडिना. आमी कितलीं पातकांत पडलेलीं आसलीं जाल्यार देखून जेजू आमच्या जिवितांत आमचो सांगात जाता. जेजू तरेकवार मनशां वरवीं आमकां भेटता. तर जिवीत बदलून नवो बरवंसो घेवन देवा मुखार व्हड जावंक वावरुया.